शॉर्टली. समील बाबा, आज तुम्ही कंप्लेंट कित्याक म्हणून फायल करपाक गेली आनी कितें कारण आहा तुमी जी फायल करपाक खातीर? आज आमी आमचे गोवा TMC तर्फे एक ऑफिशियल कंप्लेन फायल करपाक हांगा पणजे पुलीस स्टेशनार येयल्ली आसा आनी ती फायल करता आसतना आमी काही गोष्टी त्या कंप्लेनीन नमूद केल्ले आसा की पयली सुवातेर खरें म्हणचे जाल्यार स्मार्ट सिटीचें जें काम चलता आनी तेजे जे निश्काळजीपणान ज्या भुरग्याचो बळी गेलो बाब आयुष कळणकर, ती अत्यंत दुखद घटना. कारण ती 1 तारखेक ह्या वर्साच्या सुरवातीकूच जाली आनी तेजे नंतर खूब बोवाळ जालो. पण खंय तरी एक कायदेशीर बाजू म्हणून आमी विचार केलो की खंय तरी एक ऑफिशियल कंप्लेन रजिस्टर करची. कारण ही कंप्लेन रजिस्टर करता आसतना आमी ह्या कंप्लेनीन खास करून स्मार्ट सिटीचे जे डायरेक्टर आसा, मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा बाकिया कन्स्ट्रक्शन, तेजे नंतर CCP कमिशनर आसा, CCP मागीर PWD चीफ इंजिनियर आसा, CCP मेयर आसा, हेंच्या सगळ्यांचेर आमी एक कंप्लेन फायल केल्ली आसा. तेजें कारण म्हणल्यार की तुमी पळयता की आज स्मार्ट सिटीचें काम चलता. पणजे ही आमची कॅपिटल ऑफ अवर स्टेट, राजधानी आमची, आनी ही जी फकाणां चल्ल्या म्हणजे काम करपाची जी स्पीड, काम करपाची जी पद्दत, म्हणजे स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें, कामूय स्मार्ट जावपाक जाय न्ही. हेंचें काम तर तुमी पळयत न्ही, अक्षरशः फकाणां केल्ल्या भशेन. हांगा 4 लेबर, थंय 4 लेबर, येदें व्हडलें 1000 कोटीचें काम हें. देर इज नो एब्सोल्यूट प्रॉपर प्लॅनिंग, एब्सोल्यूट प्रॉपर म्हणजे ते कितेंच ते सेफ्टी मेजर्स घेवना. तुमी पळयता की तो भुरगो जर त्या वेळार तर खंय तरी सेफ्टी मेजर्स घेतलेले आसले, लायट खंय तरी पेट्टाली, लायट पेट्टाले खंय तरी रेडियम टेपीन ते बॅरिकेटींग करून जर मारलेलें, तो भुरगो आज वाचतलो आसलो. म्हणजे तुमी आतां कितके जाणांचे जीव घेवपाचे आसा, वो सरकाराक कितेंच पडोन गेल्लें ना. आमी चीफ मिनिस्टरची भाशा पळयता ते कितेंच पडोन गेल्लें ना. तुमी पळयता आज खंयच्या तरी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराचे मंत्र्याचे एक खंय तरी तेंच्यांनी स्टेटमेंट काडलेलो आसा, हाजेर कांयच काडून गेल्लें ना. ते तांकां पडोनूच गेल्लें ना. सो त्या खातीर आमी कायदेशीर बाजू फुडें कशी वयतली आमी, त्या खातीर आमी आज पुलीस स्टेशनार एक फॉर्मल कंप्लेंट घेतली आसा. आनी त्या खातीर आमी मुद्दाम पुलीस स्टेशनार ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्या नंतर फुडें आमी प्रोसिजर कितें करूं शकता ते आमचो लिगल एडवोकेटूय आमी घेवन येयल्ले आसा. त्या संदर्भान आमी फुडें पावल घेतलें. ते भायर पळयता की आमी स्मार्ट सिटी सारको स्मार्ट मॅस जाल्लो आसा. तेजे भितर ते जे रिपेर पयलीं रिपेर केल्ले आतां ते परत फोडून ते परत ताका रिपेर करपाक हे करता. तेजेर तुमी कशें पळयतात? स्मार्ट सिटी तुमी जर पळयत न्ही, हे फक्त पयशे भरपाचें काम. हे तुमी जर बारीक विचार करीत ते स्मार्ट सिटीचे 1000 कोटीचे जे काम चलता ते कोणाचे पयशे? ते प्रत्येक गोंयकाराचे, प्रत्येक मनशाचे पयशे. आज सादी च्या सुद्दां हॉटेलांत तूं पिवंक वयतलो जाल्यार तुका टॅक्स भरचो पडटा, हो प्रत्येक टॅक्स पेयरांचो पयसो. पूण कशा पद्दतीचे तुमी क्वॉलिटी तुमी विचारूच करूं नाका. तुमी पळयलां की फाटल्या दिसांनी मिक्सर कॉन्क्रीट मिक्स करतना खारट उदक मिक्स करताले. म्हणजे एक खुबशे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसा. ह्या कामाक एब्सोल्यूट क्वॉलिटी कांय ना, कारण खुबशे कडेन रोड केल्ले परत ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा. हे म्हाका दिसता सरकाराक कांयच पडोन गेल्लें ना. सरकारान फक्त ताका कितें तरी कॉन्ट्रॅक्ट दिला, आपले कितें बॉल्सां भरपाई तांची भरलेली आसा. त्या खातीर ताका कोण विचारना. देर इज नो मॉनिटरींग. थंय कितेंच म्हणटा ते एक सिस्टम आसता, बाबा काम केल्या नंतर ताका खंय तरी ती पळोवप, बाबा काम बरें जालां काय ना. तुमी कितेंच तें तुमकां पळोवंक मेळपाचें ना. त्या खातीरच ह्यो गोश्टी जाता. त्या भायर आमी पळयता की 1000 कोटीचो जेन्ना तो टेंडर फ्लोट जाला तेजो अजून पासून ऑडिट जावंक ना. तेजेर तुमी कशें पळयता? खुबश्यो गोश्टी, खूब जाणांनी खुबश्यो गोश्टी उलयल्ल्यो आसा. ते ऑडिट मॅटर आसतले, मागीर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आसतल्यो, त्यो वेगळ्यो गोश्टी आसा. पूण एक सांगपाक सोदता की ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराक कितेंच पडोन गेल्लें ना. ते फक्त बिजी आसा आपले इव्हेंट करपाक, वेगळे इव्हेंट, विकसीत भारत म्हणून ते पळोवन आपले इव्हेंट करीत आसा. आनी जर आमी आज तुमी पळयत जाल्यार देश आमचो इतको फुडें वयता, जग इतकें फुडें गेल्लें आसा, टॅक्नॉलॉजी इतकी बरी आसा. ती टॅक्नॉलॉजी हाडांनी वापर करा, मागीर काम सोंपया मरे. प्लीज वर्सांची वर्सां हें काम करता स्मार्ट सिटीचें. कसली स्मार्ट सिटीचें काम तर म्हणल्यार लो ग्रेडीचे सगळे मटेरियल यूज करता अशें तुमकां म्हणपाचें? ग्रेड ही म्हणटा ती टेस्टिंग केल्या नंतर कळटली. ती 100% लो ग्रेडूच आसतली. तितून आनी मात्तूय दुमत ना. बरे ग्रेडीचे मटेरियल जर वापरले, रस्ते केल्ले पिड्ड्यार जाता 6 म्हयन्या भितर, जावूच शकना. हांगा ग्रेड हे नाच. अरे सेफ्टी मेजर्स, हांगा पोल्युशन आसा. हांगा तुमी आज पणजेकार तर श्वास घेता, तुमी पळयता सगळें डस्ट पोल्युशन. कितेंच सेफ्टी मेजर्स ना. इवन आज आतांच विश्वजीत राणेचे आमी प्रेस कॉन्फरन्स आसली, ताका विचारले की बाबा हांगा पोल्युशन जाता स्मार्ट सिटीक लागून, तेणी उत्तर दिवंक ना. तेजेर कितें म्हणटा? तेजेर उत्तरूच ना रे. उत्तर कसो दितलो तर तो? हेका उत्तर म्हाका सांग पळय. तो हेल्थ मिनिस्टर गोंयचो, शिकलोलो तो आतां, इज ऑल्सो एज्युकेटेड पर्सन.
पूण उत्तर कशें दितलो तें सगळें सेटिंगा न्हू सेटिंगां एकदां सेट जाल्या नंतर आनी उत्तर कसलें उत्तर दिता लोकांचे खंय पडून गेल्लें आसा अरे तुमी हेल्थ फेसिलिटीज तयार करता एके बाजून आनी लोकांक थंय हांगा त्रास करता हेल्थाचे बाबतींत दीस हेजार्डस टू हेल्थ न्ही म्हणजे ते लोकांनी बरें ना जावप आनी मागीर ते हॉस्पिटलान न्हिदप ही गोश्ट तुमची आनी मागीर म्हणटले आमी हेल्थ फेसिलिटी तयार केलो बेजीक रिक्वायरमेंट प्रिव्हेंटीव मेजर्स म्हण आसता हेल्थ सुद्दां जेन्ना आमी सांबाळटा जाल्यार सर्टन प्रिव्हेंटीव मेजर्स आनी काम करता आसतना डस्ट पोल्युशन जातलें त्या खातीर ते कशें प्रिव्हेंट करप हें तेंच्यांनी लक्ष घालप हांव परत परत सांगता की सरकाराक पडूनच गेलें ना कोणाकूच हेजी कांयच काळजी ना राम भरोसे सगळें चल्लां काम हांगा 4 लेबर थंय 4 लेबर म्हणजे जशें काही ल्हानसो रूम बांदतकूच एक 4 लेबर आसा तशा पद्दतीचें काम पणजेन पळोवंक मेळटा हें अत्यंत वायट आसा ओके आनी एक प्रश्न आशिल्लो आतां जेन्ना तुमी एक जीव गेलो म्हणून आज ताका एक न्याय मेळपा नाल्यार तेजे बाबतींत कंप्लेन्स केल्या कॉन्ट्रॅक्टराचे अगेन्स्ट सो जेन्ना आमी अशें पळयता आनी एक सायडीच्यान असो लॉ येता की एक्सिडेंट जाले उपरांत एक तर प्रिजन नाल्यार 10 लाख आसल्यार ताका माफ अशें जाता सो अशें टायमार आमी कशें पळोवपाचें की अशी बारीक सारीक गजाली जाता त्यो गव्हर्मेंट कितें तरी एक्शन घेतलो ऑथॉरिटी कितें तरी एक्शन घेतली हें सगळें विपरीत अगेन्स्ट टोटली अगेन्स्ट स्टेटमेंट येता जावं लॉज येता मागीर अशें गव्हर्मेंट कितको सहानुभूत आसा हे कॉमन लोकां कडेन सी बेजिकली कायद्याची बाजू ही वेगळी आसा कोर्ट मॅटर इज अ डिफरंट मॅटर ताजेर आमी उलोवंक शकना पूण बेजिकली हांगा गव्हर्मेंट फेलियर वो स्मार्ट सिटीचे जे संपूर्ण जी टीम आसा ती कंप्लीट फेलियर जाल्ली आसा कारण तेंच्या चुकी खातीर कोणा तरी जीव गेलो न्ही आतां त्या बाबतींत कायदो कितें फुडें करतलो ती कायद्याचीच बाजू आसतली पूण फाल्यां सकाळीं असोय कायदो येवपाक शकता की कॉन्ट्रॅक्टरांक वाचोवपा लागून आनी कितें तरी कायदो काडटलो आतां रोड सेफ्टीक लागून तो डिपार्टमेंट फेल जाला जावं गव्हर्मेंट फेल जाला म्हणून तो कायदो काडला अशें लोकांचें गृहीत आहा हय. मागीर तुमी कशें पळयता लोकांनी आतां कायदे चेंज करीत रावपाचें आनी लोकांनी अशें फोंडा पडत रावपाचें ती सिस्टम वेगळी आमी ताचेर चड उलोवंक शकना कारण आमचो हांगाचो मुद्दो आसा आज तो ह्या भुरग्याक कसो तरी न्याय मेळपाक जावो आनी फुडें असल्यो गोश्टी जावपाक जायना खंय तरी ते फुडें असल्यो गोश्टी ना जावपाक सरकार कितें करतलो हे स्मार्ट सिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं स्मार्ट सिटीचो जो MD आसा तेजी जबाबदारी आसतली बरें आतां टेंडर जे काडटा जाल्यार ते टेंडराक काडटा आसतना जे सबमीट करता टेंडर ताका स्टेटमेंट ऑफ मॅटर लागता रुल्स एंड सेफ्टीचे प्रोसिजर आसता तांकां स्टेटमेंट ऑफ मॅटर सबमीट करचें पडटा सो हे टेंडर पास करतना जावं स्टेटमेंट हे करता ते कांयच पळयना अशें दिसता तुमकां जावं गव्हर्मेंटाचें कांयच स्टँडर्ड ना अजून मेरेन सी आतां येदो व्हडलो जेन्ना कॉन्ट्रॅक्ट घेता खंयची कंपनी देर इज अ प्रोसिजर न्ही त्या प्रोसिजरान सगळें बरयल्लें आसा ते प्रोसिजर तो कॉन्ट्रॅक्टर फॉलो करता काय ना ते कोणी पळोवप ते गव्हर्मेंट ऑफिसरांनी पळोवप न्ही तेंची जबाबदारी बाबा ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक हांगा काम दिल्लें आसा हांगा सेफ्टी मेजर्स तो घेता काय ना ती कोणाची जबाबदारी गव्हर्मेंट ऑफिसरांची जबाबदारी ते कित्याक पळयना कितें तरी कारण आसतलें ओके देव बरें थँक्यू